नमस्कार आणि येवकार तुमकां रणनीती हे कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर। आयज आमच्या वांगडा आसात काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि मिडिया प्रभारी बाब सुनील कवठणकार। सुनील बाब, तुमकां येवकार। तुम्ही आयज उरिल्ली वळेरी डिक्लेअर केल्या कॅन्डिडेटांची, म्हणजे तुम्ही जवळ 26 जाग्यांचेर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात, बाकीचे थोडे येवपाचे आसात। सो हे जे 16 डिक्लेअर केल्यात तांचे भितर तुम्ही युतीचे तुमचे जे पार्टनर आसात तांचे खातीर चड सीट दवरुनात असो एक तुमचेर आरोप जाता। तुम्ही कितें म्हणटात ताजे विशीं? आरोप आता अजून तरी ऑफिशियल चॅनलांच्यान कसलेच आरोप आमच्या कानार पडूंक ना आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता अजून आमची सिट्स बरीचशी डिक्लेअर जावपाची उरल्या। सो हाजो रिप्लाय म्हाका दिसता प्रीमॅच्युअर जातलो कितें हांव करीत जाल्यार। अच्छा, म्हणजे तुम्ही हाजे फुडें तुमकां दिसता की युतीन जे लोक आसात बाकीचे पक्ष तांकां तुमी आनी वाडीव सीट्स दिवंक शकता? युती म्हणल्यार आमची म्हाका दिसता ऑफिशियली युती आसा ती फक्त गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन आसा, आनी तरी खंयच्या पक्षा कडेन युती म्हाका दिसना आमची आसाशी आतां पर्यंत। आनी पक्षाच्या प्रभारीन सुद्दां आमच्या क्लियर केला। पूण सध्या तुमी तांकां 2 सीट दिल्यात, हाजे फुडें तुमी तांकां आनी सीट दितले अशें कितें उलोवणी बी जाल्या? उलोवण्याचो प्रश्न ना। ऑलरेडी जें कितें अलायन्स करपाचें आसा आनी जी कितें सिट्स दिवपाचें आसा हाजेर डिसिजन आनी डिस्कशन पार्टी दिल्ली लेवलाचेर घेतला ऑलरेडी। आनी जें कितें सिट्स तांकां आनी जर सोडपाचें आसा ओर आनी सोडपाचें ना तें आतां म्हाका दिसता शॉर्टली आमकां सगळ्यांक कळटलें बाकीचे उरलेले लिस्ट आयल्या बरोबर। गेल्या फावट तुमचे 17 आमदार आयिल्ले आनी सत्ता तुमी हातांत घेवंक शकले ना, कारण तुमचे आमदार हळू करून बीजेपीन गेले। आनी ह्या वेळार तुमकां असो भंय दिसना की तुमचे आमदार निवडून येत चड संख्येन आनी मागीर बीजेपीन ते जॉयन जायत असो? ते आज जे आमदार 10 जाण गेल्ले आज तांकांच भंय दिसता लोकांक फेस करपाक। कितल्याशाच आमदारांनी डेस्परेटली काँग्रेसीन परत रिएंट्री करपाक ट्राय केली, परत काँग्रेसीन येवन कॉन्टेस्ट करपाक ट्राय केली। हातून व्हडले महारथी सुद्दां आसा जिथे तांचे पोझिशन बीजेपीची परिस्थिती तांकां खबर आसा। हे इलेक्शनाक लोक तांकां रिजेक्ट करतले। 2017नूच लोकांनी गोंयकारांनी तांकां कंप्लिटली रिजेक्ट केल्ले म्हणून काँग्रेस सेंटराक सुद्दां केंद्रान सुद्दां सत्तेर नासतना गोंयांत 17 सिटां काडली आनी बीजेपीचे रती महारथी अशे नेते आसतना आनी बीजेपीची सेंटराक सत्ता आसतना सुद्दां गोंयांत तांची परिस्थिती 13चेर पावली। मुख्यमंत्री सुद्दां व्हरलो भाजपाचो। तर अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता भंय दिसपाचें कारण जे फुटून गेल्ले तांकां आसा आनी कोण विचार करतले हांकां आसूंक जाय। पण एटलिस्ट हे वेळार आमी अशे तरेची स्ट्रॅटेजी केल्या आनी अशे तरेची आमी लिगल मेकॅनिजम जे आसा फ्रेमवर्क ते आमी करतले की वी वील सी टू इट डॅट अशें डिफेक्शन जावचें ना। गेल्या वेळार बीजेपीन मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणा खाल वेंचणुको लडयल्ल्यो। ह्या फावट तांचे कडेन मनोहर पर्रीकारा सारकें नेतृत्व ना। गेल्या इलेक्शना भितर आनी ह्या इलेक्शना भितर तुमकां कितें फरक जाणवता? आमकां तो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसूं नाल्यार तो प्रमोद सावंत आसूं आमकां ताचो फरक पडना। आमकां ऑपोजिशन इज ऑपोजिशन। आमी दोगांयकूय एकाच हातून जोगता आनी कोणूय केदोय व्हडलो जरी लिडर आयलो, नरेंद्र मोदी सुद्दां जर येवन गोंयांत बसलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ताचो व्हडलो फरक पडचो ना। आमची जे लोकांचे मागण्यो आसा, लोकांचे एस्पिरेशन्स आसा आनी लोकांचे जे गोंयचे ओवरऑल जी परिस्थिती आयची जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोणूय बीजेपी आयली नाल्यार कितें आयलें म्हणून आमकां ताचो फरक पडना। आमचें पिक्चर क्लियर आसा, आमचे प्रॉमिसीस लोकांक क्लियर आसा आनी आमचो कमिटमेंट आसा लोकांक जे आमी म्हणटले ते आमी डिलिव्हर करतले। कित्याक एक तुमी नोट करपाक जाय, काँग्रेस पक्ष आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणीत आयला की जे हे 10 फुटीर आमदार आसा तांकां आमी कशेंच तिकेट दिवचे ना म्हणून। आनी तुमी आज ती गजाल गोंयकारांनी एप्रिशिएट करूंक जाय की इलेक्शनाक वचचे पयलीं मॅनिफेस्टो दिता पण तो मागीर केन्नाच मॅनिफेस्टो पूर्ण जायना। पण आज काँग्रेस पक्षान लोकांक इलेक्शनाक वचचे पयलीं एक मॅनिफेस्टोतलो सांगलेलो तो म्हणल्यार हे फुटीर आमदारांक एकट्याकूय तिकेट दिवचे ना। केदे व्हडले महारथी जावं ते, आमकां केदोय लॉस फेस करचो पडून भितर नाल्यार कितेंय जावं आमी फर्मली तांचे कडेन झगडटले आनी तें आज खरें जालां। आमी हांकां कोणाकूच अजून पर्यंत तरी टिकेट्स दिवंक ना। रेजिनाल्डाचे पळय रेजिनाल्डाची परिस्थिती जी आसा, रेजिनाल्ड आतां टीएमसीन रिजायन जाला, अजून पर्यंत ताका जर काँग्रेसीन एंट्री दिवंक ना। सो जो पर्यंत तो काँग्रेसीन एंट्री जायना तो पर्यंत हांव ताचेर कमेंट करूंक शकना न्ही। इट इज नन ऑफ माय कन्सर्न टील द टायम इज नॉट अ मेंबर ऑफ द काँग्रेस पार्टी। पूण ह्या फावट तुमी जे तिकेट दिला, एक तर तुमकां निकश आशिल्लो की तुमी जे फुटून गेल्ले 10 जाण तांकां तिकेट दिवचे ना। दुसरो तुमचो निकश कितें आशिल्लो जेन्ना तुमी ह्या फावट जेन्ना उमेदवार वेंचले तेन्ना? निकश आसलो यंग उमेदवार, क्लीन फेसीस, लोकांक कॉन्फिडन्स आसतलो अशें। पळय कितें आसा, एक गजाल म्हाका दिसता ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा ताका, तशी गजाल जाल्यार खुबशे जाण व्हडलीं झाडां गेल्या
व्हांवून आनी आज खरेंच म्हाका दिसता ग्रासरूटा पासून आनी लोकां कडेन कनेक्टेड अशे लोक बरे सोशल वर्कर बरे कॅरेक्टर असलेले अशे लोक आज नेतृत्व म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष कॅन्डिडेटाच्या रुपान लोकांक दिवंक पावल्या. म्हाका सांग, गेल्या 5 वर्सां भितर तुमची सत्ता नाशिल्ली, बरोबर. तुम्ही बीजेपीचे डिफीट करून सोदतात, बीजेपीच्या अगेन्स्ट तुमचे उभे रावल्यात. तुमकां दिसता की ही आघाडी जावना दुसऱ्या पक्षाची, कारण हांगा एनसीपी सारको पक्ष आसा किंवा तृणमूल आणि आप हे पक्ष आयल्या, हे सगळे पक्षांक लागून मताची विभागणी जातली भाजप विरुद्ध मतां. म्हाका तरी दिसना. तुमी जर बारीक लक्ष घालशात जाल्यार आम आदमी पक्ष फाटले फावटूय वेंचणुकेन आसलो आनी कितें जालें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां. म्हाका तांकां कांय म्हणपाचें ना. इट इज दे आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. एज फार एज TMC इज कन्सर्न, TMCन आमचेच लिडर फोडून व्हेल्या. ती तृणमूल म्हणल्यार कितें मिनींग कितें ताचो? इट कम्स फ्रॉम द ग्रास. तांचे ग्रास खंय हांगा ग्रासरूट कनेक्ट कितें आसा तांचो गोंयांत? कनेक्टूच ना न्ही. तांच्यांनी सगळें आमचे व्हेल्या फोडून आनी ते फोडून गेल्ले आतां परत येवपाक लागल्या कितलेशेच जाण. सो ही तांची परिस्थिती. सो आमी तांचे कडेन अलायन्स करपाचो आनी प्रश्नूच येना. नंबर 3, गोवा फॉरवर्डा कडेन ऑलरेडी अलायन्स आसा. आनी एज फार एज शिवसेना ऑर NCP इज कन्सर्न, हे पक्षांक आमी रिस्पेक्ट दिता कित्याक ते आमचे दुसऱ्या वेगळ्या राज्यांनी आमचे अलायन्स पार्टनर आसा. पण आज फॅक्टूय म्हणून एक एक्सेप्ट करपाची गरज आसता की गोंयांत आज तें पोजिशन ना वेरीन वी हॅव टू बी फोर्स्ड इन टू एन अलायन्स. सो तुमकां दिसता की हे दोनूय पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हांचे कडेन तडजोड करपा इतली तांची स्ट्रेंथ गोंया भितर ना? ना, म्हाका दिसचे परस तुमी सांगा न्ही तांची कितें स्ट्रेंथ आसा ती. मागीर हांव तुमकां ताजेर क्लॅरिटी दिता. दुसरें म्हाका सांग आतां की 5 वर्सां भितर तुमी भाजप सरकाराचेर भ्रश्टाचार केलो, हें केलो, तें केलो, हे सगळे आरोप करतात. ओके, भरपूर प्रश्न आसा. एक सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसा तो म्हणटा मायनिंगाचो. मायनिंग लिजां परती दिवपाचें. तुमची ह्या पक्षाचेर भुमिका कितें आसा? आमची पक्षाची म्हाका दिसता भुमिका डे 1 पासून क्लियर आसली की मायनिंग म्हणटा तें सस्टेनेबल मायनिंग जावपाक जाय, लिगल मायनिंग जावपाक जाय. बेकायदेशीर मायनिंग जावपाक जायना. सस्टेनेबल लिगल मायनिंग जावपाक जाय. जंय हातून एनवायरमेंट डॅमेज जावंक जायना. लोकांचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आसा. हजारांनी लोक, लाखांनी लोक ताजेर डिपेंडंट आसता. आमी पळयल्या मनोहर पर्रीकरान 2012 जेन्ना ताजें एक्चुअली उलोवचें न्हय, तो आमचे मदीं ना, पण पॉलिटिक्साचो मुद्दो मांडटा आसतना म्हाका दिसता इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. ताजें जर नांव घेना जाल्यार इट वील बी इनजस्टीस टू द सब्जेक्ट. आमी ताणें जे 2012 एक सडनली तडका फडकी जर डिसिजन घेतलो, आतां आय डोंट नो ती कसले ताणें इन वॉट स्पिरीट ताणें घेतलो तो, आनी मायनिंग बंद केलें. आनी ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सो मेनी प्लॅटफॉर्म्स की आय स्टॉप्ड मायनिंग. ते मायनिंग आज 10 वर्सां जालीं अजून चालू जावपाक पावना. प्रत्येक वेंचणुको त्यो 2014ची लोकसभा इलेक्शन जालें, मागीर ZP इलेक्शनां आयलीं, पार्टी लायन्साचेर घेतली, परत असेंब्ली इलेक्शन आयलें 2017चें, पंचायत इलेक्शन जाली, परत ZP इलेक्शन जाली, आनी आतां असेंब्ली इलेक्शन्स आयल्या 2022ची. भाजपाचो एकूच मुद्दो आसा की मायनिंग आमी चालू करतले. पण हो प्रश्न लोकांनी तांकां विचारपाक जाय की 2014च्यान आज पर्यंत केंद्राक भाजपाची सत्ता आसा आनी 2012 ते आज 2022 10 वर्सां जालीं गोंयांत BJPची सत्ता आसा. तर सेंटराक आनी राज्यान, केंद्रान आनी राज्यान जर तुमची सत्ता आसा जाल्यार तुमी 10 वर्सां मायनिंग जे चालू करूंक पावूंक नासले ते तुमी आतां तरी कशें चालू करतले? कित्याक लिगल तांकां मायनिंग चालू करपाचें ना, ताका ते इल्लीगल ट्रान्सपोर्ट हें ते दे डू इट. बट तुमची कितें भुमिका आसा? तुमी कशे तरेन करूं? तुमकां सांगलें भुमिका, अवर फर्म कमिटमेंट इज दॅट देर हॅज टू बी सस्टेनेबल मायनिंग, लिगल मायनिंग. देर कॅन नॉट बी इल्लीगल मायनिंग. इल्लीगल म्हणजे तुमच्या मतान ही जी लिजीस बिजीस आसा ती काडून सरकाराक 2 ऑप्शन्स आसा. एक म्हणजे महामंडळ सुरू करचें वा दुसरें म्हणजे ऑक्शन करचें. ह्या दोन भितरले तुमी एक ऑप्शन घेतले काय तुमचें आनी कितें तिसरें ऑप्शन तुमी? ना, म्हाका दिसता व्हडले सुद्दां जरी कोण आयले जाल्यार खंयचोय पक्ष जरी आयलो जाल्यार ह्या दोगां भितरले एक ऑप्शनूच घेवचें पडटलें. हाजे भायल्यान तिसरें ऑप्शन घेवपाक मेळचें ना. एक तर तें ऑप्शन जावचें पडटलें, ना जाल्यार तें महामंडळ जावन सरकाराक चलोवचें पडटलें. पण म्हाका दिसता मायनिंगाचें ऑपरेशन्स चालू करपाक आनी ताचो प्रोसिजर डिस्कस करपाक आमकां म्हाका दिसता एक सेपरेट डिबेट घेवची पडटली, डिस्कशन. कित्याक तो वास्ट सब्जेक्ट, तो म्हाका दिसता इतल्या वेळान कंप्लीट जावपाचो सब्जेक्ट न्हय. आतां ह्या इलेक्शनाक तुमी देंवतात, तुमी मॅनिफेस्टो तुमी हाडला लोकां मुखार अजून? आमी अजून रिलीज करूंक ना, आमचो आतां करतले. पूण तुमचे मोरलेस तुमचे कितें मुख्य प्रश्न आसतले, मुद्दे आसतले ते? आमचे मुद्दे जे आसतले जे लोकांच्या हितान आसतले, गोंयच्या हितान आसतले आनी गोंय राज्याचो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाचे हातून आसतले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचे हातून आसतले. आनी जो हो नाश गोंयचो BJPन चलयला तो रिवर्स करपाचे डिरेक्शनान पावलां घेवपाचे बद्दल आमचे मुद्दे आसतले. नॉर्थ आनी सावथ ह्या दोनूय हातूं भितर सावथ गोवान तुमचें प्राबल्य दिसता, पूण नॉर्थ गोवान जेन्ना BJP वांगडा तुमी हांगा झगडटात
BJPचे थंय प्राबल्य चड आसा थंय तुमी जे कॅन्डिडेट दिल्यात ते इतले खडेगाड ना अशेंय लोक म्हणटा ताजेर तुमकां कितें म्हणटा? पळय आज राजकारणान खडेगांठ हाचो अर्थ पयशे जाल्या. खडेगांठ हाचो म्हाका दिसता बरे कॅन्डिडेट दिवप हें आमचें कर्तव्य काँग्रेस पक्षाचें. तांकां ते बरे कॅन्डिडेटांक निवडून हाडप ही गोंयच्या लोकांची जबाबदारी. कित्याक हे गोंयचो आनी गोंयच्या लोकांचो यूथ जी आमची जनरेशन आसा, यंग जनरेशन आसा, तांचो विद्यार्थ्यांचो प्रत्येक गजालीचो आमचे फ्युचराचो प्रश्न आसा. तर म्हाका तरी दिसना की हें दिवना म्हणून अशें दीस वील बी अ सरप्रायझींग इलेक्शन. आनी भाजपा हो सामको सर्वशक्तीशाली पक्ष हो कागदाचो वाघ तयार केला. पंजाबाक आमी पळयला मिटींग खाली आसली प्रधानमंत्र्याची, ताका रिवर्सान घेवन गाडी परतो येवचो पडलो. गोंयांत हीच परिस्थिती जावपाची आसा BJPची. सिंगल डिजीट BJP क्रॉस करचे ना. तुमच्या मतान सिंगल डिजीट BJP क्रॉस करचे ना. हाचेर आमी एक घेवया ल्हानसो ब्रेक. ब्रेका उपरांत परते मेळुया ह्याच कार्यावळींत बाब सुनील कवठणकारा वांगडा. पूण तो मेरेन तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आणि परतून एकदा येवकार तुमकां रणनिती हे कार्यावळींत गोमंतक TVचेर. आमच्या वांगडा आसात बाब सुनील कवठणकार जे काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस आनी मिडिया सेलचे प्रभारी. सुनील बाबान ब्रेका पयलीं वचचे पयलीं म्हणिल्लें की BJPक ह्या फावट सिंगल डिजिटाचेर पावतली, आमी तांकां सगळे कडेन हरयतले. आतां ही जी तुमी जे क्लेम केला BJP सिंगल डिजिटाचेर पावतले, ते हारोवपा खातीर तुमची स्ट्रॅटेजी कितें आसा? कित्याक सद्या प्रचार तर सारको फिजिकली करूंक जायना, सगळो भर आसा तो ऑनलायन प्रचाराचेर, मिटिंगो घेवंक जायना. सो तुमची स्ट्रॅटेजी कितें आसा हातूंत? म्हाका दिसता स्ट्रॅटजी जर हांव हांगा सांगत तुमकां जाल्यार ती स्ट्रॅटजी उरची ना. सो ती हांव तुमकां डिस्क्लोज करूंक शकना. ओके, पूण तूं हेड आसा. पण ती स्ट्रॅटजी न्हय, ताकाच रणनिती म्हणटा. ओके, ते हांव एकटो करना, आमची एंटायर टीम आसा, कितलेशेच लोक आसा, पक्षाचे कार्यकर्ते आसा भितर इनवॉल्ड, आनी सगळे जाण आमी मेळून आमी ती केल्या. आनी तुमी सुद्दां एप्रिशिएट करूंक जाय की असले इतले सोफिस्टिकेटेड मॅनरान काँग्रेस पक्ष हाजे पयलीं तर केन्ना फंक्शन जाल्लो तुमी सुद्दां पळोवंक नासतलो गोंयांत. बट हांव सदांच म्हणटा ही नवी काँग्रेस, यंग जनरेशनाची काँग्रेस, आनी हाजे येता ते काळानूय ते दिसून येतले. सेंट्रलांतल्यान बरेचशे BJPचे लिडरूय येवंक लागल्यात गोंयांत, तुमच्याय पक्षाचे येता. आतां फुडल्या प्रचाराक सेंटराच्या म्हणजे सेंट्रल लिडरशिपींतले कोण कोण व्हडले लिडर तुमचे येवपाचे आसात? आमची वेगवेगळी नांवां आसात सेंट्रल लिडराची. हांव अजून ते आतां डिस्क्लोज करूंक सोदिना, कित्याक आमी एज पर द सिट्युएशन पळोवन तांकां आफयतले. सो म्हाका ती नांवां डिस्क्लोज करप बरोबर दिसना आतां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. राहुल गांधी येवपाचे चान्सीस आसा? बट आमकां खंयच्याच व्हडल्या लिडरांक आफोवन आनी हांगा गर्दी जमोवन व्हडलें कितें ऑपरेशन म्हणल्यार मेळावे, व्हडल्यो मिटिंगी, सभा घेवचे परस म्हाका दिसता आमचें प्राधान्य गोंयांत कोरोनाचें जें संकट आसा आनी पॅन्डेमीक जें आसा ताजेर लक्ष दिवचें आनी तें स्प्रेड ना जावचें हाजो काळजी घेवपाचेर आसा. पूण व्हडले लिडर म्हणजे राहुल गांधी बी येवपाचो आसा? डेफिनेटली येवंक शकता. बट आमी ओवरऑल सिट्युएशन पळोवन ताजेर डिसिजन घेतले. फाटल्या दिसांनी तुमी जेन्ना प्रचाराक सुरू केली, म्हणजे जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी तुमी जेन्ना भितर देंवले, तेन्ना पयलीं सुरवेक सगळ्याक बोवाळ जाल्लो की काँग्रेसीन लिडर कोणूच ना, सगळे लिडर सोडून गेल्या. सो ताका लागून काँग्रेसीचो बेस सोंपला. आतां बेस जांकां आशिल्लो मास लिडर अशें आशिल्ले, तशें तुमचे कडेन आमदार म्हणटा ते सद्या 2च उरल्यात तुमच्या पक्षा भितर. सो हो बेस तुमचो जो इरोड जाला तो परतो बांदपा खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका दिसता काँग्रेस ह्या शब्दाचो अर्थ पयलीं म्हणल्यार खबर आसूंक जाय. हो काँग्रेस हो शब्द लिडरांनी आनी काँग्रेस पक्ष लिडरांनी बांदूंक ना, हो कॉमन मनशांनी बांदला, साद्या कार्यकर्त्यांनी बांदला, आनी आज तो बरोच सक्षम आसा. आनी लिडर गेले, व्हडले महारथी गेले म्हणून काय म्हाका दिसता भितर फरक पडचो ना. तुमी पळयलां आसतलें न्ही, हांवें आनी कित्याक सांगपा जाय, जे गेल्या ते आज परते येवपाक सोदता, जे थंय गेल्या ते थोडे घुस्मटल्या, अशी परिस्थिती आसा. तो ते लिडर वचून काँग्रेस पक्ष सोंपूंक शकना. काँग्रेस मुक्त भारताचो नारा दिवन BJPन काँग्रेसीन कितलेशेच राज्यांनी सत्ता स्थापन केली. तांच्यांनी आतां डेमोक्रेसीचो गळो घोटून जी बॅकडोरांच्यान सरकार स्थापन केलें, मध्य प्रदेश जावं गोंयांत जावं, ताजेर आनी उलोवन अर्थ ना. बट लोकांनी काँग्रेसीक प्रिफरन्स दिला. इट इज विजिबल इन सो मेनी स्टेट. मध्य प्रदेश आमी पळयला, गोंयांत आमी पळयला, आनी कितलेशेच स्टेटींनी. पण काँग्रेस पक्षाचो तो एक परसेप्शन, हे तांचें BJPचें ते एक हें परसेप्शन तयार करपाचें आसा की काँग्रेस पक्ष डावन जाला. काँग्रेस पक्ष डावन जायना. काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार कोण? सादो बाजारांत नुस्तें विकता ती काँग्रेस पक्ष, कोण भाजी विकता ती काँग्रेस पक्ष, शेतान काम करता तो काँग्रेस पक्ष, रस्त्यार युनिफॉर्म घालून उबो आसलेलो पुलीस हो काँग्रेस पक्ष. कित्याक तो युनिफॉर्माच्या भितर मनीसूच आसता, तो गोंयकारूच. एक सरकारी कर्मचारी आसता तो काँग्रेस पक्ष. प्रत्येक मनीस
हे देशांतलो जो देशाचे डेव्हलपमेंटा खातीर विकासा खातीर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन घालता तो काँग्रेस पक्ष. फाटल्या कांय वर्सां भितर धर्मीक एकचार इबाडात चल्ला, धर्माच्या नांवार मतां मागप जाता. भाजपान आपल्याक स्वताक हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून डिक्लेअर केला, पूण तुमी तुमचोय बी एक असो प्रयत्न चलिल्लो का आमी बी हिंदुत्ववादीच म्हणून आमी हिंदुत्ववादीच पक्ष, आमचे लिडर हिंदुइजमाक मानता, आमचे लिडर देवळांनी वता. सो तुमी बी धर्मीक गजालींचो आदार घेतले ह्या प्रचारान? म्हाका दिसता हिंदू धर्म आनी हिंदुत्ववादी जे तुमी आतां ते तांचो ब्रँड केला बीजेपीन, हातूंत फरक आसा. हांवूय हिंदू, हांवूय देवळान वता, हांवूय देवाची पुजा करता, पण हांव दुसरो मनीस कितें खाता आनी दुसरो मनीस जे आपल्या देवाक पांयां पडटा आपलो धर्म तो मानता आनी जे आपली प्रॅक्टीस करता रिलीजन, ताजे बद्दल म्हाका द्वेश दिसना. आनी आमकां म्हाका दिसता हिंदू ती कम्युनल पॉलिटिक्स करपाची काँग्रेस पक्षाक गरज ना, कित्याक तें बीजेपीक करूनी, कित्याक तांचे कडेन डेव्हलपमेंटाचो एकूय मुद्दो ना. तांच्यांनी देशाचो सत्यानाश केला इकॉनॉमीचो, आनी गोंयांत सुद्दां प्रत्येक मनशान पळयला तो रस्तो जावं उदकाची परिस्थिती बेजीक गजाली जे ते बोटां उखलताले तांच्यांनी कांयच डिलिव्हर करूंक पावूंक ना. हांव सदांच म्हणटा तांच्यांनी मॅनिफेस्टो फाटलो जो केल्लो 30% सुद्दां कंप्लीट करूंक ना, तांच्यांनी मॅनिफेस्टो करचो म्हणून. तर हिंदुत्ववादीन म्हाका दिसता इलेक्शनाक वचपाचो प्लॅन कार्ड काँग्रेस केन्नाच नासली. डेव्हलपमेंट खूब केला म्हणटा बीजेपी. आतां ते उलयतात की जो आक्षी तो बांबोळी तो आक्षी मेरेन फ्लायओवर, मागीर मनोहर पर्रीकरान जो पूल बांदिल्लो आमचो अटल सेतू, अशें खूब डेव्हलपमेंटाची कामां केल्यात. जुवारी ब्रिज येवपाचो आसा, ह्यांचे तर तांचो भरूय डेव्हलपमेंटाचेर आसा. सो पूण ह्या डेव्हलपमेंटा विशीं तुमी कितें म्हणटात? ते म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केला. म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट तांच्यांनी जो केला, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो उबो केला, ताजी तुमी आज क्वॉलिटी वचून पळोवपाची गरज आसा. पळय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी डेव्हलपमेंट हो काळाची आनी वेळाची गरज आसता. मांडवी ब्रिजा नदीचेर 2 जे पूल आसले ते काँग्रेसी टायमारूच बांदलेले. तो कितें आतां हे बीजेपीन बांदलेले पुलाचेर ते फ्री होवंक नासले दोनूय पूल, हे काँग्रेसीनूच केल्ले. जसो वेळ वाडटा, जशें ट्रॅफीक वाडटा, तशें रोडाचेर प्रेशर येता, तो डेव्हलपमेंट जातात. पण गरजेचें कितें आसता, हो डेव्हलपमेंट क्वॉलिटी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. हे जे पयशे डेव्हलपमेंटाक गेल्या हे बीजेपीचे पार्टी फंडांच्यान वचूंक ना, हे तांच्या आमदारांनी डोनेशन दिल्ले पयशे न्हय. हे पयशे प्रत्येक टॅक्स पेयराचे, जे हांच्यांनी म्हारगाय वाडयल्या. 100 रुपयाची गजाल हांच्यांनी 500 रुपया करून दवरल्या. पेट्रोल डिझल आमकां खबर आसा कितें तें, दाळ 200 क्रॉस केल्ली. आनी जो गरीब मनीस आसा, जो कश्ट करून जोडटा, ताजे सगळे पयशे टॅक्सानूच वता आनी वाडलेल्या किमतींनी तो दळटा. ताजें हे डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एक लायटीचो कामो सपोज 10,000चो आसता तो 30,000 विकतो घेता, 20,000 बोल्सान वता. हो डेव्हलपमेंट. दुसरो मुद्दो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपीचो सगळ्यान व्हडलें नेतृत्वान सगळ्यान व्हडलें नांव आसा गोंयांत, सगळ्यान व्हडलो तांचो रिस्पेक्टेड लिडर, ताजें नांव दिल्लें अटल सेतूचेर. आज सगळ्याक खड्डे पडल्या, हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. थंय हांगा खड्डो पडटा म्हणल्यार हांगा ते डामर काडटा म्हणल्यार दुसरे कडेन खड्डो पडटा, थंय फोंडकूल पुरयता म्हणल्यार तिसरे कडेन पडटा. हें आतां 2 वर्सां जमना पुलाक या. हो तांचो डेव्हलपमेंट. थंय शेणाची सुद्दां जमीन जर शेण काडी जाल्यार ती सुद्दां 6 म्हयने वर्सभर सारकी आसता, पण तो अटल सेतू कसोच सारको जायना. हो तांचो डेव्हलपमेंट. तुमी आज जी तांच्यांनी हायवे केल्या, तुमी बेंगलोर पुना एक्सप्रेस हायवेचेर गेले आसतले, पुना बॉम्बे एक्सप्रेस हायवेचेर गेले आसतले, और दुसऱ्या राज्यांनी हायवेंचेर गेले आसतले. क्वॉलिटी पळया न्ही त्या रस्त्याची. हांगा तुका तें डिझनी वर्ल्डान गेल्ले भशेन, घसरमुंडी गेल्ले भशेन गाडी बावंस जाता आनी गुडगुड कितें हो डेव्हलपमेंट. कितले फावटी तांकां रस्तो करून तो फोडून परतो करचो पडटा. कित्याक की जो पयसो क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक वापरपाक जाय तो हांच्या बोल्सान वता. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून मनीस न्हय तो, सपोज ताका 30-40% जर हांगा दिवचे पडले, ताका ते भितर रेवीच्या जाग्यार माती घालचीच पडटली. तशें तें. म्हाका तुमकां युतीच्या बद्दल परत एक म्हणजे एक प्रश्न विचारूंक जाय, कित्याक देशभर तुमी जी युती केल्ली, काँग्रेसीक आनी शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा हेर पक्षांक जे तुमी बरोबर घेवन वचपाची म्हणजे सेंट्रल लिडरशिपीक ठरिल्ली, तशें सेंट्रल लिडरशिपीक थंय कांय ठरून तुमचे कडेन कांय डिसिजन आयिल्लें काय तुमकां गोंयांत फ्रिडम दिल्लें की तुमी स्वतंत्र आसात हांगा युती ठरोवपा खातीर? म्हाका तर दिसना की आमकां कितें स्पेसिफीक डिरेक्शन जायल्ली आनी अल्टिमेटली व्हडल्या पक्षा कडेन, राजकीय पक्षा कडेन युती करपाची डिसिजन हे सेंटर घेता. ओके. पूण गोंया खातीर अशी तुमकां सेंटराच्यान कांय अशी डायरेक्शन्स येवन डायरेक्टिव्ज येवन आशिल्ली की पळय, युती म्हणटा ताका प्रत्येक पक्षान विरोध आसतलोच, कित्याक पक्षाची आपली बेज आसता, थंय तांचे कार्यकर्ते आसतात, ते दुखवता, तो विरोध आसतलो, दॅट इज नॅचरल. बट एट द सेम टायम आमी पळोवचें पडटा की ती युती आमकां तात्पुरतें ताजो बेनिफीट जाय, तर लाँग रनान आमकां ताजो कितें इम्पॅक्ट जातलो तोय पळोवपाक जाय न्ही. आमकां तो पक्ष फुडें चलोवपाक जाय, राज्य फुडें चलोवपाक जाय.
तुमच्या फुडाऱ्यांनी हालींच्याच तेंपार बी जे पीची वेगळीवेगळी स्कॅन्डल्स वयर काडिल्ली, सॅक्स स्कॅन्डल जावं जॉब स्कॅन्डल जावं, पूण ह्या स्कॅन्डला वयर काडून ताजो व्हडलोसो परिणाम जाल्लो आमकां दिसना. म्हणजे ताजेर कांय एक्शन घेतिल्ली की जनरली कशी ब्युरोक्रेसीन जशें चलता तेंच चालू आसा. तुमकां दिसना की ते मुद्दे सारके वीक पडले म्हणून तुमचे? ना, म्हाका दिसना. कित्याक तुमकां जर सद्याची ब्युरोक्रेसी आनी सद्याचें एडमिनिस्ट्रेशन जर सारकें क्लोजली खबर आसत जाल्यार म्हाका दिसता BJPन कितेंय जरी कोणें मुद्दो काडलो जाल्यार ताजेर कांय एक्शन जायत ना. कित्याक हे देशान कायदोच ना. कायदो म्हणटा सुवेवस्था म्हणटा पळय ती देशान ना. कॉमन मनशाक हांगा जस्टीस ना. तें जर BJP जाल्यार तें सारकें आसा. कितेंय कर, मागीर खून कर, रेप कर, मर्डर कर, कितेंय कर, तांकां तें लागना. मागीर तूं कसो एक्सपेक्ट करूंक शकता? पण आमची जबाबदारी ताजे अगेन झगडप ती आमी करता. आमी आमचे जबाबदारीन खंयच फाटीं पडूंक ना न्ही. पूण देशान हेर कडेन जशी ईडी किंवा बाकीच्यो यंत्रणा वापरून जशे विरोधक आरोप करतात की आमचेर सरकारान दबाव घालपाचो प्रयत्न केला, असो तुमचेर कितें जाला हांगा गोंयांत? ईडी आनी हें तें कितें आसा, विरोधकाचेर आरोप करता. हांगा गोंयांत तरी प्रत्येक पर्सनल लेवलाचेर कोणाक कोणाक केलां आसतलें तांच्यांनी, पण व्हडलें मेजर तरी अशें व्हडलें करपाक म्हणल्यार प्रॉब्लेम हांगा कितें आसा, ईडी घालीत जाल्यार तांची सीडी भायर सरता न्ही. तांचेच आसा कितें कितें, आमचेर आनी खंयची ईडी घालतले ते न्ही. पूण तुमच्या आतां सद्याच्या उमेदवारांक कोणें तांणी असो प्रेशर बिशर घालूं ना? कित्याक प्रेशराचो प्रश्न पळया तुमी सांगा. आतां तुमी ईडी म्हणलें, हांगा मंत्र्याची आयली सीडी ताका काडून उडोवचो पडलो सरकारांच्यान. ते मंत्र्याक सरकार अजून अरेस्ट करना, ताजेर अजून FIR ना, आनी कोणें कंप्लेन केला पळय ताका हाडून 2-2 वरां प्रचार ताचो बंद करून संकल्प आमोणकराक हातून बसयता, क्रायम ब्रांचान बसयता, वुमन्स पुलीस स्टेशनान बसयता. हें सरकारांनी हो कायदो सद्या चल्ला तो. सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न असो आसा सद्या की गेल्या इलेक्शना उपरांत तुमचे 10 जाण जे गेले ताजे उपरांत तुमी विश्वासार्हता इतली गमयल्ली आसा, ती तुमी लोकांक परते कशी दितले? कारण आतां तुवें म्हाका सांगलें आमी ते लिगल बिगल सगळें करतले, हें लोकां मेरेन कशें पावतलें? पळया, म्हाका दिसता ते 10 जाण गेले आमचे, त्या खातीर आमची तरी विश्वासार्हता गमयली कशी म्हाका दिसना. हय, लोकांक दिसलें, इनिशियली लोकांक दिसलें की काँग्रेस पार्टीचें हें कितें चल्लां काय म्हणल्यार पक्षान 10 आमदार सोडून वता. तुमच्या जर घरांत चोरी जाय जाल्यार तुमकां जबाबदार धरपाचो काय चोराक जबाबदार धरपाचो? हाजें म्हाका तुमी उत्तर दिया. आमचे आमदार जर BJPन चोरल्या जाल्यार जबाबदार BJPक धरा न्ही. आमकां कशें तुमी जबाबदार धरप म्हणजे आमदार ही वस्त न्ही, तो आपल्याच्या खुशेन वता, ताका फ्री व्हील आसता स्वताचें. फ्री ना, फ्री व्हील आसता जाल्यार ताणें राजिनामो दिवन वचूंक जाय. तो जेन्ना काँग्रेस पक्षाच्या सिंबलाचेर निवडून आयला, जेन्ना तो फाटल्या 2017च्या इलेक्शनाक लोकां फुडल्यान काँग्रेस सिंबलाचेर गेला आनी लोकांक BJPचे अगेन्स्ट प्लॅटफॉर्माचेर तो लोकां कडेन गेला आनी लोकांनी वोट मारला ताका आमी म्हणना तूं वचूं नाका म्हणून BJPन, तूं रिजायन जा आनी वच BJPन, कांय प्रॉब्लेम ना. दॅट इज हीज फ्री वील. अशें तूं लॉक स्टॉक बॅरल काँग्रेस पार्टी मर्ज केली म्हणजे ते सांगता पळय हांगा अर्थ आसा. आमचे फ्रीज केला इलेक्शन कमिशनान, सिंबल आमचे फ्रीज केला. सांगा म्हाका तुमी केला फ्रीज? आमचे सिंबल फ्रीज करूंक ना. काँग्रेस पक्ष व्हेरी मच एक्झिस्ट, पण अजून हांचेर कांय जावंक ना. पण हाका काँग्रेस पक्षाक कसो जबाबदार धरूंक शकता? हें जाता कित्याक फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट द BJP इज प्लेईंग विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर प्लेईंग विथ द एंटायर मेकॅनिझम. पळया, राजकारण खंय पावूं, पण भारताच्या संविधाना कडेन जर खेळ करत जाल्यार म्हाका दिसता ते काँग्रेसीच्यांकूच न्हय, ते BJPच्या लोकांक सुद्दां एक दीस म्हारग पडटले. आज तुमी पणजेन परिस्थिती पळयल्या. मनोहर पर्रीकाराच्या चल्याक टिकेटी खातीर तांची परिस्थिती कितें करून दवरल्या. मनोहर पर्रीकार BJP आनी मनोहर पर्रीकार कितें तें खबर आसा गोंयांत, पण ताचे चल्याची तांच्यांनी ही नवी BJP. उत्पल फाल्यां तुमचे कडेन आल्यार तुमी घेतले ताका आनी तिकेट दितले? ना, अजून पर्यंत म्हाका दिसता आमच्या ब्लॉकान जी नांवां धाडल्या तांचेरूच विचार चालू आसतलो. तो आमचो मेंबर न्हय, ताजेर हांव कित्याक कमेंट करूं? आनी दुसऱ्याक आसलेली खाज आमी कित्याक खाजोवया? बरोबर ना. हांव कित्याक सगळ्या वर्तमानपत्रांनी बाकी कडेन खबरापत्रांनी अशें येतालें की कदाचित तो काँग्रेसीन जॉयन जावंक शकता, काँग्रेसीन ताका ऑफर दिल्या, अश्योय बातम्यो आशिल्ल्यो. ताका लागून तो बातम्यो न्ही, इलेक्शना कडेन भरपूर बातम्यो येता. प्रत्येक बातमेचें उत्तर कशें म्हणून दितले? बरोबर. दुसरी गजाल हांव वदळ सांगिल्ली तीच, म्हणजे तुवें म्हाका जें सांगलें तें म्हाका पडटा की तूं जेन्ना म्हाका एक्सप्लेन करता की हे 10 जाण गेले ती काँग्रेसीची चूक न्ही, पूण सोशल मिडियाचेर बी आज हांव मानता तुमचें, काँग्रेसीची चूक म्हणूंक शकताले. हे 10 जाण जर गेल्ले आनी काँग्रेसीन जर हांचे अगेन्स्ट कांयच करूंक नासलें, केस घालूंक नासली, डिस्क्वॉलिफिकेशन घालूंक नासलें, आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेल्या हांचे विरोधान, तरी काँग्रेसीची चूक कशें म्हणूंक शकता? म्हणूंक शकना न्ही. ते आपल्या स्वार्थाक गेल्या आनी तांची आज परिस्थिती भितरले जे 10 जाण गेल्या तांची परिस्थिती येता ते इलेक्शनाक दिसतली लोकांक कितें ती. आज BJPची परिस्थिती अशी जाल्या की काँग्रेसीन म्हणपाची गरज ना. BJPचो सभापती स्पीकर आज इलेक्शन BJPचेर कॉन्टेस्ट करपा पासून फाटल्यान सरला, कित्याक ताका परिस्थिती खबर आसा कितें जातली ती. तो म्हणटा रेशपेदान रिटायर जावया, थंय पडून आनी घरा वचपाक नाका म्हणून. ही पोझिशन आसा BJPच्या गोंयांत. तुमच्या पक्षा भितर आतां तिकेटी वाटल्या, तातूंतल्यान बंडखोरी निर्माण जातली. ह्या बंडखोरांक तुमी कशें सांबाळटले? पळय, प्रत्येक फावटी तिकेटी वांटतकूच बंडखोरी ही जाताच.
जे पक्षा बरोबर लोक रावता तांकां पक्षा बद्दल विश्वास आसता आदर आसता आनी तांकां जर थोड्यांचेर इनजस्टीस जाल्लो आसता तरी रावतात. थोड्यांक दिसता काल येता टिकेटी मागता आनी आपल्याचेर इनजस्टीस जालो म्हणून दिवंक ना जाल्यार तो मुद्दो वेगळो आसा. तो मुद्दो सेपरेट डिस्कस करचो पडटलो. पण तशें कितें सिट्युएशन जायत जाल्यार आमचें मायक्रो मॅनेजमेंट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी करून ते जाग्यार घालतले जितले पर्यंत आमकां जाता तितले. दुसरें आसा की तुमी क्रायटेरियन कितें पळयता हांगा विनेबिलिटी वच पळयता कित्याक काँग्रेसीन हाजे पयलीं फुडें खूब सांगिल्लें की आमी बाकीचे घटक आसा म्हणजे महिला वर्गाक आमी खूब प्रतिनिधित्व दितले. आतां सगळ्यांनी म्हणलां की महिलांक 33%. म्हाका दिसता ह्या वेळार तुमचे वुमन कॅन्डिडेट कित्याक दिसता? म्हाका दिसता बीजेपीक कित्याक कोण प्रश्न करना. तांच्यांनी कितले वुमन कॅन्डिडेटांक दिले. तांच्यांनी आतां कोण दुसऱ्या पक्षांच्यान गेल्या ते सेपरेट. आमचे वाळपयचे कॅन्डिडेट हिस्ट्रीन केन्ना थंय वुमन कॅन्डिडेट आसा. हे गजाल एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. पूण हो तुजो आर्ग्युमेंट कसो आसता की हे म्हणजे तुवें बीजेपी म्हणला ते बीजेपीवाले म्हणटात अमक्या धर्माचे लोक अशें करता म्हणजे आमी कित्याक करचें न्ही. खंयच्या धर्माचे म्हणजे धार्मीक हाजेर जेन्ना उलयता त्या धर्मान अशें जाता आमी तशें करुया. पण हांव ना बीजेपीन केलें आमी दिल्या म्हणटा तुमकां. तांच्यांनी दिवंक ना. आमी दिल्या महिला टिकेट. आमी खंय दिवंक ना टिकेट. बोवाळ प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंट तुमकां हांवें तें सांगलें न्हय. एकट्याक दिली 4 जाण एस्पिरंट आसता. बोवाळ हो नॅचरल जातलोच. सो तुमची केवळ एकमेव महिला सध्या अजून म्हाका दिसता आमची कितलीशीच सिटां डिक्लेअर करपाची उरल्या न्हय. सो ती कंप्लीट जावन डेफिनेटली जी नांवां गेल्या खंय कितेंय जावंक शकता न्हय. ओके. दुसरें प्रतिनिधित्व जेन्ना तुमी दितात लोकांक किंवा कॅन्डिडेट वेचून काडटात तेन्ना तुमी ह्या फावट कटाक्षान यंगस्टर्स आनी जे पॉलिटिक्सान नाशिल्ले अशांक तुमी फुडें घालपाचो प्रयत्न केला. गोंयच्या राजकारणान जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमकां दिसता जे संस्थानीक अशे बशिल्ले आसात तांकां खबर आसा पूण शुअर जिखून येतले तांकांच तिकेटी मेळटा आनी ते येतात. ह्या फावट कितें असो चमत्कार जातलो अशें तुमकां दिसता की नवे फेसीस जे आसा ते निवडून येतले ह्या दिग्गजां मुखार? पळय लोकांचो हे प्रश्नाचें तुमचें उत्तर लोकांनी दिवपाची गरज आसा. लोकांक जर लास्ट 10 वर्सां कितें भोगलां तें आनी फुडें कंटिन्यू करूंक जाय लोकांचो डिसिजन. लोकांक जर हे गजालीचो बदल जाय चेंज जाय प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जाय ते फेक न्हय. इलेक्शना पयलीं सगळ्यांक ऑर्डरी काडल्या आनी आतां सगळ्यांचेर इन्क्वायरी चालू आसा. जॉब नव्यो इंडस्ट्रीज ना. एक नवे जॉब ना नाल्यार तांच्यांनी सांगचें कितले जॉब हाडले. हे जर गजाली बदलूंक जाय एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन सर्रास एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन ह्यो जर गजाली बदलूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक संस्थानिकांक सायडीक काडून नव्या लोकांक सपोर्ट करचोच पडटलो. बरें तुवें बरे भशेन जाप दिले आमच्या प्रश्नाच्यो आनी म्हाका दिसता आमी हांगा थांबुया. बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन कित्याक नव्या पिळगेचो प्रतिनिधी म्हूण तूं आयज काँग्रेसीक फुडें व्हरता. तुज्या कामांत तुका हांव यश आवडयता. आमच्या वांगडा तूं बसलो उलयलो ताका लागून तुका दिनवासता. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.